डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल सेलिब्रेशन करपा खातीर हो ताका आमी ट्रायबल डे म्हणटा. हो डे आमी इतल्या खातीर सेलिब्रेट करता की जे ट्रायबल लोकांची आयडेंटिटी, त्यांचे कल्चर, त्यांची खावपाची जेवपाची जी त्यांची पद्दत आसा ही सगळी प्रिजर्व करपा खातीर आनी तेंचे जे रायट्स आसा तेजे बद्दल अवेरनेस करपा खातीर हो डे सेलिब्रेट करता. आनी तांकां एक ह्या आमच्या लोकांक रिस्पेक्ट दिवपा खातीर हो डे आमी सेलिब्रेट करता. आमी आज बाकुळेज फेडरेशनाचे सगळे सेंट्रल कमिटी, तालुका कमिटी आनी पंचायत कमिटीज हे सगळे आज हांगा जमले कडेन आसा. सगळे कमिटीचे मेंबर्स आज जमले कडेन आसा हो डे सेलिब्रेट करपा खातीर. आयज आमचे ह्या विशयाचेर आमचे जे आमचे इश्यूज पेंडींग आसले 2003 नंतर जे आमकां ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळो गावडा कुणबी वेळी, तेजे नंतर जे कितले आमचे इश्यूज पेंडींग आसले 12 डिमांड आसले तितले फक्त 2 डिमांड आज पर्यंत खऱ्या दृश्टीन तुवें सारकें म्हणटा फुलफील जाल्ले आसा. बाकीचे 10 डिमांड आजुनूय जाल्ले ना. Mangesh Gaonkar were martyred in the year 2011 as the demands are pending since 2011. तर तुमकां खबर आसतलें की 2011 ह्या सालान आमचे अलायन्स ऑर्गनायझेशन जेचे अंडर आमी ट्रायबलचे 8 ऑर्गनायझेशन एकठांय मुक्ता म्हणून फॉर्म केल्ले पळय तेच्यो 12 प्रमुख मागण्यो आसल्यो. सो 2011 नंतर 11च्या पार्टीच्या आंदोलनानंतर ह्या 12 डिमांडाचो खंयच्याच लेवलाचेर विचार जावंक ना. जरी आयज ह्या ऑर्गनायझेशनाचे ऑफिस बेरर सरकारान आसात आनी ते ह्या 12 डिमांडा खातीर कांयच करूंक शकना. देखीक एक प्रमुख मागणी जावन आसा ती म्हणल्यार आमची ज्यो ट्रायबल विलेजीस आसा पळय त्यो सरकारान आजून मेरेन नोटिफाय केल्ल्यो ना. कितलींशीं आंदोलनां केलीं, उठाचें आंदोलन जालें, आमकां आश्वासन दिलें की ह्यो आमच्यो ट्रायबल विलेजीस आसा त्यो नोटिफाय करतले म्हणून. पूण आयज मेरेन आमकां फक्त सरकारान आश्वासन इतकें दिल्लें आसा, आयज मेरेन कांयच केल्लें ना. म्हणून हो आमचो एसटी समाज आहा तो सोशली आनी इकॉनॉमिकली बरोच फाटीं आसा. तेका लागून हो आमकां पळय जो 100% फंड मेळटा ट्रायबल्स अंडर ट्रायबल सबप्लान, तो फंड ह्या लोकां खातीर सरकारान वापरचो. आमकां आयज एसटीचो दर्जो गोंयांत जर म्हणलो जाल्यार 2003 मेळ्ळा. 2003 मेळोन आयज 17 वर्सां जाता. पूण जे आमचे 12 डिमांड्स आसले तेतूंतले 2 डिमांड पूर्ण जाले. सो हांव हातूंतल्यान एक पॉयंट फोकस करूं सोदता, तो म्हणल्यार फॉरेस्ट रायट एक्ट 2006 आनी तेतून भितर येता कम्युनिटी एक्ट. जेन्ना कम्युनिटी बाउंड्री आसता तेतून हो एसटी समाज जितली पर्सेंटेज आहा तो एक प्रोटेक्टेड रावंक शकता. आनी जो आमी आतां म्हणटा ट्रायबल सप्लायन फंड तो तेतून कसो युटिलायज करप, तेका एक बजेटरी प्रोविजन आमी दिवपाक शकता. आनी तेका लागून एक ते कावन्सील जाय पडटा हाव टू युटिलायज दॅट फंड टू द एसटी कम्युनिटी पीपल. आनी अशें केलें जाल्यार आमचो डेव्हलपमेंट बरेपणीन जातलो. ना जाल्यार अशें जे कितें आसा ते आमचे बजेट आहा तो डायवर्ट जायत रावतलो. सरकारान इम्प्लिमेंट केल्लें आसा ताका लोकांचो विरोध आसा. त्या विशयी सांगपाचें म्हटल्यार गावडा कुणबी धनगर फेडरेशन ताका टोटली अपोज आसा. आनी आमी गव्हर्नरा कडेन मागलां आनी आतांय बी डिमांड करता ते टोटली स्क्रॅप करपाचें. शब्द तेतूंतलो काडप किंवा ते अर्दुबिटे करप अशें बी आमचें ना, तर पूर्ण फाटीं घेवपाचें आमचो डिमांड आसा. हातूंत एक म्हणल्यार अधिकारिणी बील म्हटल्यार कशें आसा, तर जे कोण एनक्रोचर आसात, जे कोण घेवन आतां रावल्यात सरकारी जाग्यार किंवा प्रायवेट जाग्यार किंवा भूमदार जाग्यार, तांकां ह्या बिलान तेंचो ओनरशीप रायट दिवपाचो आसा. दुसरें कितें करता तें करपाचेंच तांकां की एक क्रायटेरिया कितें लायला की 30 वर्सां जे ह्या लोकांक रावले आसात तांकां ते ओनरशीप दितले. आनी तिसरें मेजर आसा तें हें घर कोणी बांदलेलें आसा ते मोडपाचो प्रोविजन इल्लीगल आसले सुद्दां. अशा प्रकारचो एक स्ट्रॉंग कायदो ह्या मायग्रंटांक किंवा इल्लीगल एनक्रोचरांक केल्लो आसा. तो ह्या नवीन भूमिपुत्रा अधिकारिणी बिलान केल्लो आसा. तो टोटली स्क्रॅप जावपाक जाय. आतां हे भूमिपुत्र अधिकारिणी बील कोणा खातीर हाडलेलें आसा, तर हे मायग्रंट लोक आसात, जे एनक्रोचर आसात, जी गोंयची भूमी खावपाक सोदतात, तांकां हे वोट बँक खातीर दितात, तांकां आमचो स्ट्रिक्ट विरोध आसा.